बार्देस तालुक्यातल्या रेवोरा गावात आयतारा राती एका 32 वर्साच्या तरणाट्याचेर आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान सुरी हल्लो जालो। एलिस्टर पुलिकल अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा। ह्या हल्ल्यांत एलिस्टराक बरोच मार लागला। ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचें ताचे आवयन सांगलें। एलिस्टराचेर हल्लो करपी हेडन फर्नांडिसाक कोलवाळ पुलिशेन अटक केला। कितें जालें? सूर्यो मारलो सूर्यो हेडन रेवोरचो आनी एक थॉमस म्हणून थर्मासचो भुरगो दोगूय मेळोन म्हाका तेंच्यांनी एटॅक केला सूर्यांनी आनी फातर मारले फाटीर। एलिस्टर म्हजो चेडो हांव घरा आसली न्हू तो येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो मामा म्हाका मारलो हेडनान मारलो सूर्यानी मारलो म्हाका हेचेर म्हाजे तकलेर मारले स्टॅब आनी म्हाजे फाटीर स्टॅब केले म्हाका। हांवें मागीर बाबा कितें केलें हांव नोको मामा म्हाजे फाटल्यान तो येयलो आनी एक भुरगो थॉर्मास आसलो तेचें नांव कितें थॉमस आयज आमचें फेस्त आनी थिंगा फुटबॉल गेम चलताली। फुटबॉल गेमी तिंचे सगळे वॉच करताले आनी वय दिसता थिंगा हांव नोको तितल्यान तो बेसूक पडलो गाडीना फुडें थिंगा गाड्यान म्हाका म्हणून गोळयेन पडलो तो आनी म्हाजी तकलेर म्हाज्या चेड्याक उलो केलो तो दुसरे हितून रावता ताका उलो केलो आनी ती बायल तेच्या आयज घरान नासली ती आपणान मागीर गेलोली आनी मागीर ताका म्हाका जाय मागीर तिणें म्हणलें 108 आपोवया आनी ताका व्हरो तुमी तुमच्या गाडयेन व्हरो नाका ताका 10 नेबरांनी 108 आपयली आनी ताका तिणें हांवें सांगलें पुलीस स्टेशनार व्हर तेणें सांगलें पुलीस स्टेशनार व्हरना हांवें ताका पयलीं फर्स्ट एड दिता म्हणून फर्स्ट एड दितकूच थिंगा पुलीस कंप्लेंट जातलें म्हणून। आतां तेची माय हेडन फर्नांडिसान ताका एटॅक केला तो चेडो प्रिवियस एनिमिटी आसली आनी रिसंटली तेणें तेचेर बाटली मारलेली तकलेर 7 मार्च ती कंप्लेन फायल केल्या आमी आनी इट इज रजिस्टर्ड दॅट कंप्लेन इज रजिस्टर्ड।